नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मडगांव पालिकेचेर करचे न्हय फटीचे आरोप म्हणटा नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार. सभे खातीर हॉल दिवपाची पालिकेची नाशिल्ली तयारी गोवा फॉरवर्डान केल्लो आरोप. जमिनीच्या सर्वे वयल्यान मावळिंग्या तणाव. गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडयले. सर्वे करपी 30 तरणाट्यांक पुलिसांनी घेतले ताब्यात. कुठ्ठाळे सोऱ्याच्या बाटले खातीर केलो इश्टान इश्टाचो खून. तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून इश्ट आलेक्स कुतिनो. पुलिशेन केली अटक. हंसाभाट म्हापशा बंद फ्लॅटात कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली जाणटेल्याची कूड. उजो पालोवपी दळान काडली कूड भायर. फुडलो तपास चालू. डीजीपी बदली मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेक मुखेलमंत्री दिल्लीत. नड्डा हांका भाजप मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुनयादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीचे दिले निमंत्रण. विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत मेणकुरे सावन पंढरपूर पायी वारीक जाली सुरवात. श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायाच्या 212 वारकरी जाल्यात भितून वांटेकार. आणि आता खबरो विस्तारांत. मडगांव पालिकेचेर नाका जाल्ले आरोप करचे न्हय. पालिकेचो हॉल दिवपा खातीर आमी केन्नाच न्हयकार दिवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिलें. आमच्या सभे खातीर पालिका मुद्दाम सभाघर दिवपाक सोदिना असो आरोप गोवा फॉरवर्डान केल्लो. आमचे ऑनरेबल MLA ऑफ फातोर्डा आनी गोवा फॉरवर्डाचे चीफ ताणें आमकां एक पयर 28 तारखेक लेटर केल्लें की म्युनिसिपालिटी हॉल दरबार दवरला आनी म्युनिसिपालिटी हॉल तो बूक करपाक सोदता. 28 तारखेक आमी म्युनिसिपालिटी म्हणजे ऑथॉरिटी तांकां परमिशन दिवपाक टाळाटाळ करता म्हणून हांवें एक व्हिडिओ पळयला विच इज एब्सोल्युटली रॉंग ऑन बिहाफ ऑफ दॅट व्हिडिओ. टाळाटाळ करता. प्रशांत कळ्ळें कळ्ळें सत्य तर तुमचे मुखार दवरता आता तुमी पळयात. म्युनिसिपालिटीन टाळाटाळ केल्या काय कितें केलं तें काय म्हजी अपेक्षा अशी कित्याक दामोदर शिरोडकार ह्या चेअराचेर बसला तर सगळ्यांक न्याय दिवपाक बसला. हांवें केन्नाच कसलेच गोष्टी टाळाटाळ केन्नाच करूं. जेन्ना आमी इंटरॅक्शन जेन्ना ठरयलें तेन्ना आमी 28 तारखेक म्हणजे फ्रायडे आमी लेटर इनवर्ड केलें म्युनिसिपालिटींत आस्किंग फॉर परमिशन टू यूज द हॉल फॉर दीस पर्पज. मडगांवच्या लोकांनी मागले आमचे कडेन फोन करून मागले की मडगांवांत आमकां सावथ गोवाच्या सालसेतच्यान पणजे येवपाक त्रास जाता. तेन्ना they asked people of Margaon, people of Salset asked for a interactive session in Madgaon. आणि त्या खातीर आमी जेन्ना हाजे खातीर एप्लिकेशन घालें म्युनिसिपल ऑथॉरिटीज जावं हांगचे MLA हांणी एक इंडिकेशन दिलें. हांचे भितर एक हें चलतालें की ही मिटींग जावपाक येवप ना. फॉर्च्युनेटली तुमी प्रेसा कडेन म्हाका दिसता हें पावलें आनी रिपोर्टरांनी जेन्ना म्युनिसिपल ऑथॉरिटीक प्रश्न विचारले तेन्ना ताणी सांगले की देर आर इंडिकेशन्स दॅट परमिशन माइट नॉट बी गिवन, दॅट देर इज नो प्रिसिडन्स फॉर दीस सॉर्ट ऑफ मिटींग. हांगा प्रिसिडन्साचो प्रश्नच येना. आमचो आमदार हो एसोसिएट मेंबर ऑफ द कावन्सील, आमचे पार्टीचे कावन्सिलर्स आसात आनी आमचो टोटल हक्क आसा की तो म्युनिसिपल हॉल वापरून आमी लोकां खातीर वापरता, लोकांची ग्रीवन्सीस आयकुपाक. तेन्ना हे जे षडयंत्र चलताले, कॉन्स्पिरसी चलताली ती आमकां हँगींग दवरप आणि आमकां लास्ट मिनीट सांगप की आमकां हॉल मेळचो ना. ही जी कॉन्स्पिरसी चलताली ती प्रेसा खातीर ओपन जाली. कुठ्ठाळे लिओनेल लोबो ह्या 32 वर्सां तरणाट्याचो खून इश्टान सोऱ्याच्या बाटले खातीर केलो. बांदकाम सुवातेर व्हरून तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याची ताच्या इश्टान जबानी दिल्या. ह्या खून प्रकरणात आलेक्स कुतिनो हाका पुलिशेन अटक केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. हालीं तेंपार गोंयांत खून मारामारी ह्या सारकिल्ल्या प्रकारांनी वाड जाल्या. अशीच एक खुनाची घडणूक मंगळारा मध्यानराती कुठ्ठाळे वाठारांत घडली. बांदकाम सुवातेर लिओनेल लोबो ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याची म्हायती बांदकाम सुवातेच्या धन्यान पुलिशेक दिल्या उपरांत पुलिशेन ह्या खुनाची चवकशी सुरू केली. बांदकाम सुवातेर आशिल्ल्या CCTV कॅमेराच्या फुटेजीची पळोवणी केली आणि हेर पुराव्यांच्या आधाराचेर पुलिशेन लिओनेलाचो इश्ट आलेक्स कुतिनो हाका चौकशे खातीर ताब्यात घेतलो.
सोऱ्याच्या बाटले खातीर आपल्या इश्टाच्या तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याचे अलेक्स कुतिनो हांणी चवकशी वेळार जबानी दिली. उपरांत पुलिशेन ताका अटक केलो. ह्या खुनाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमकां वेर्ना police स्टेशनाचेर I will give you in English, that's better than everybody understand. At Verna police station at 11 o'clock in the night, 11 in the night, one Mr. Mahendra Barad, he is a resident of Malwara, Agasaim. He appeared at the police station and gave a complaint that he is having an under construction site at Pajantar Kortalim, and he is having under construction building, and that he received information that one Pinku alias Lionel, son of Leonard Lobo, aged 32 years, resident of Pajantar Kortalim, is dead in his under construction site, having head injuries and in a pool of blood. So, having recorded his complaint, Verna police station has registered crime under section 103 of Bharatiya Nyay Sanhita. What we found was the dead body of this Pinku lying in the pool of blood, having head injuries, a crack, complete crack on this thing, and a block of cement block by the side of his body. Blood splashed everywhere and totally smashed. So during the course of inquiry, we came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily, and used to sleep there only. Now when we rounded up Mr. Alex Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho, he is also aged 34 years, of Madan Kortali. He was also the friend of his deceased, and around a week back they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks, and the leftover bottle was taken by the deceased and gone. So this Alex was very much annoyed, and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. And that's how we have detected. We have already arrested Alex Coutinho now at 11 o'clock at Verna police station. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हंसाभाट म्हापशा एका बंद फ्लॅटात विल्यम डिसुझा ह्या जाणटेल्याची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली. फ्लॅटाचे दार उक्ते करिना म्हणून विल्यम डिसोजा हाच्या ताच्या इश्टान म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. त्या प्रमाण म्हापशा उजो पालोवपी दळान दार फोडून ताची कूड भायर काडली. कुडीक सुमार 10 दीस जावन गेले अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. म्हापशा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. विल्यम डिसोजा हो एक ड्रम वादक आशिल्लो म्हणून सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. रातचे एक जावन 25 मिनटांनी रातचे कॉल येयले की डोर लॉक जाला हिंगा म्हापसा पोलीस स्टेशन. आमी आमचो टर्नआउट केलो इमिडिएटली ते ड्युटीक येवन, आनी आमी थंय वचून स्पॉटाचेर पावले. पयला तर डोर लॉक आसा. मागीर आमी आमच्या डोर लॉकाच्या टुल्सान घेवन ओपन करून पयला भितर एक डिकम्पोज बॉडी आसली. ती कितें 10 दीस कितें जाल्ली का बॉडी येता. आमकां मागीर बॉडी आमी ते हँडेड आमच्या म्हापसा पोलीस स्टेशन PSI कडेन उत्कन नायका कडेन दिले. आमी हँडेड केलें आनी मागीर आमी रिटर्न बॅक आमच्या स्टेशनार येयले. बॉडी कोणाची नांव बी कितें कळ्ळां? बॉडीचें नांव तें विलम डिसोजा म्हणून कोण विलम डिसोजा. ओके. तेजे फ्रेंडान आमकां कितें केलें. त्या फ्रेंडान तेजे पोलीस पणजी म्हापसा पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिली कितें ओपन करना म्हणून दवरली काय. ताकतिकेन दिल्लीत गेल्ल्या मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राज्यसभा खासदार तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेतली. ह्या भेटीत प्रदेश भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बुनयादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीक नड्डा हांकां निमंत्रण दिलेलें आसा. राज्य मंत्रिमंडळांतल्या फेरबदला संदर्भात ह्या भेटीत चर्चा जाल्ल्याची शक्यताय आसा. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन बुधवाराक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तशेंच केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी हांची भेट घेतली.
काल तातडीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेले JP नड्डा आणि अमित शहा हांची भेट घेतली. ताचे उपरांत वेगवेगळ्या विशयांचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी चर्चा सुद्दां केली आनी त्याच बरोबर एक जो मुद्दो आसा तो म्हटल्यार गोंयांत जुने गोंय रस्ते सामकारूच आतां BJPचे मुख्य कार्यालय जावपाचें आसा आनी ताचीच म्हणजे फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर तांच्यांनी आमंत्रण घेवन गेल्लेले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें. JP नड्डाक सुद्दां तांच्यांनी आमंत्रण दिलां की त्या फावंडेशन स्टोना खातीर तांच्यांनी हांगासर गोंयान येवचें म्हणून. त्याच बरोबर दुसरो जो विशय आसा जो गोंयान सारको गाजता तो म्हटल्यार आजगांव प्रकरण जें आसा तातूंत गोंयचे DGP जे आसा ते सुद्दां इनवॉल्व आसा म्हणून PIन तांचेर आरोप केल्लो. त्या विशयाचेर सुद्दां तांच्यांनी चर्चा केली अशें सुद्दां आमकां कळीत जाल्लेलें आसा. जाल्यार काल जे तातडीन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेल्लेले ते ह्याच चर्चा करपा खातीर गेल्लेले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्यो दोनूय सुवाती काँग्रेस पक्ष जिखता आशिल्लो पूण उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां प्रचार करपा खातीर पुराय मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्यान आमच्या पदरांत हार पडली अशें विधान काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान केलां. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक तशेंच पक्ष कॅडरांक प्रोत्साहन दिवपाक अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप तांणी ह्या वेळार चोडणकरान केलो. पळय तुमचे कडेन कॅन्डिडेटूय बरो आशिल्लो. खलप ना म्हणल्यार तुमचे बाकीचे तुलनेन उमेदवारांच्या खलपाक एक कितें तरी संबंद गोंयभर अशी एक इमेज आसा. गोंया भायर ताका वळखतात. तो बरो उलयता, तो अभ्यासू. दुसऱ्या अर्दान तांचो जो कॅन्डिडेट आसा तो कितलीं वर्सां मंत्री आसूं एक एंटी इनकम्बन्सी छाप ताजेर आशिल्लो. सो तुमचो उमेदवार 1.5 लाख मतांनी पडलो जो एक अत्यंत म्हणजे सम कायंड ऑफ ए शेम. म्हणजे तुमचो पार्टीच उरली ना गोंयांत. ती आतां फक्त रिजनल पार्टीच्या लेवलाचेर सकयल गेल्या. इतलेंच न्हय तर सालसेती पुरती उरल्या अशे तरेचे राजकीय एनालिस्ट आज म्हणटात. ना तशें नाशिल्लें. आनी एक्चुली वातावरण दिसतालें की सगळ्यांक आमकां इवन आमचे दिल्ली लिडरांक दिसतालें, गोंयांक सगळ्यांक दिसतालें की ह्या पावटी काँग्रेस दोनूय सीट जिखता कारण वातावरण तेंचे अगेन्स्ट आशिल्लें. नॉर्थाक तर डबल हें आशिल्लें कारण श्रीपाद नायक हो जो मंत्री आशिल्लो केंद्रांत आनी जवळ जवळ इतली टर्म्स तो जिखला तेन्ना लोक तेजेर विटलेले बीन. लोक अक्षरशः ताका मिटिंगेक गेल्ले कडेन ताका प्रश्न विचारताले. सारकें वातावरण इतलें सामकें बेस्ट आशिल्लें आमकां जिखपाक. पूण म्हाका दिसता इवन खलप कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां बरो आशिल्लो. एक तितूंतल्यान हें जालें की जेन्ना म्हाका भाई कडेन उलोवपाक मेळटालें हांव प्रचाराक जेन्ना वयतालें तेन्ना एक म्हणजे ताका फ्रिडम जें जाय आशिल्लें एज अ कॅन्डिडेट तें फूल फ्रिडम भाईक मेळना. म्हणजे खलप भाईक समथींग बिग न्यूज. खलपाक फ्रिडम तो कॅन्डिडेट आनी तो इतलो अनुभवी कॅन्डिडेट तरी ताका काँग्रेस पक्षान फ्रिडम दिलें ना. आतां कोणें फ्रिडम दिलें ना आनी कितें जाल्लें खबर ना. म्हाका भाई फक्त हें सांगतालो की ते आपल्या म्हणटा प्रोग्रामूच सकाळीं येतालो. म्हणजे डेलीचे प्रोग्राम म्हणपाक लागून आमचो आमी जो प्रोग्राम कोण ताका धाडटा तो प्रोग्राम सारको करपाचो. पयले दीस ते प्रोग्राम करताले, दुसरे दीस तेज्यो मिटिंग्यो कॅन्सल जाताल्यो. म्हणजे इमॅजीन कर कॅन्डिडेटाची पयलींच प्रेशर आसा. पयलींच टिकेट मातशी लेट जाल्ले कारणान भोंवपाकूय 20 मतदारसंघ आशिल्ले. 20 मतदारसंघ एक दिसाक एक मतदारसंघ कवर करपाक जाय. पूण तेगेलो प्रोग्राम असो जाता जो 1-2 प्रोग्राम जर एक मतदारसंघाक मागीर 3 प्रोग्राम दुसऱ्या मतदारसंघांत आनी 2 प्रोग्राम तिसऱ्या मतदारसंघाक. म्हणजे एक कॅन्डिडेट 3 मतदारसंघांक भोंवन प्रचार नॉर्थ गोवान तरी. सावथ गोवा एक वेळ जाता कित्याक सावथ गोवाचें आमचें कंपोजिशनूच वेगळें आशिल्लें. पूण नॉर्थ गोवाक म्हाजे कोतान तर आमी भाईक फूल फ्रिडम दिल्लो प्रचाराचो. म्हणजे तेजी कॅम्पेन ही ताणें प्लॅन करप आनी आमी बाकीच्यान सगळ्यांक ताका एसिस्ट करप. तेजो प्रोग्राम ताणें ठरोवप. मागीर ताका आडखळे हाडले कोणे ते म्हाका खबर ना कोणें. खावपाक कांय नाशिल्ल्यान जनावरांक गांवांनी येवचें पडटा आनी ताचो फटको बाबड्या शेतकऱ्यांक बसता. हें आनी कितलीं वर्सां चलतलें? आमच्या उत्पन्नाक माकडां पासून वाचयात अशी कळकळीची मागणी प्रियोळीची शेतकार रंजिता गावडे हाणें गोमंतक TV कडेन उलयतना केली.
गोंयकार शेती कडेन वळनात म्हणून सगळे हुस्को परगटयतात, पूण जे शेती करपाक सोदतात तांकां जायते त्रास सोंसचे पडटात. जंगलां काबार जाल्ल्यान जंगली जनावरां लोक वस्तींनी घुसपाक लागल्यात. माकड सध्या शेतकाऱ्यांचो एक नंबरचो दुस्मान जाला. शेतकाऱ्यांनी घाम गाळून तयार केल्ले उत्पन्न हे माकड फस्त करून उडयतात. आमी कितले उत्पन्न करपाक तयार आसा, पूण आमच्या उत्पन्नाक माकडां पासून वाचयात, अशी कळकळीची मागणी प्रियोची शेतकार रंजिता गावडे हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना केली. आता जाता म्हळ्यार माकडां कितें उपाय हाडा. आमचे हे मावळिंग मागेली खूब बोललेली 50-80 रुपये एक मावळिंग वयते. कितलो पयसो जातलो पळय एकाच झाडाचो, पूण कांय धरना. बेश्टे काडटा व्हरता आनी तोडून उडयता. थोडी म्हाजी व्हरना. काल ते कोणी फोन करून म्हाका सांगले हाडून दवर म्हणून. 80 रुपये 100 रुपये 50 रुपये वयते, पूण म्हाका दवरिना. आतां कितें करपा आमी. चिकू म्हागेलो 600-700 पडटा. चवथी कडेन म्हाका 50 बी चिकू मेळटा माकडांनी खावन खावन. तशीच आमकां आमी ते मुळेच सोडले ना गे. माकडां लागून आमकां कांयच नाका जालां. उत्पन्न कितलेंय करूं येता. लो एरिया आसा तो सामको हाजे खातीर फामाद न्ही कुळागरां खातीर. माकड आमकां आतां कितेंच खावंक दिनाय उत्पन्न. पयलीं पपाये कितल्यो जाताले आमगे. आतां ते पपायाचे दांडेच मोडून व्हरता. माकडां कांयच नाका लोकां आतां. सगळे लोकांनी मळे सोडले मरे. सो शेतकऱ्यांचो प्रॉब्लेम हो सद्या. माकड सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम. माकडां कितें उपाय हाडा मातसो. आनी कांयच न्ही. हांव जाल्यार सांगता जाल्यार हांव कितलें उत्पन्न करता. तुमी सद्या कांयच तुमचे कडेन कांयच उपाय ना. तुमी थोडीच एक आर्म घेवन ते म्हागे गोवान हाडला, पण ते ठोव गेले न्ही तितलोच टायम वयता. परत माय म्हागे ते चिकवा मुळा बसता सुद्दां आनी घरा कडेन मोळो घातले ती मातशी जेवणां गेली की खाता. मागीर इतले सतयता सारके. हांव आसतना तेणी मावळिंग म्हाजी तोडून व्हेली. म्हाका खूब दुख्ख जालें. 7 मावळिंग तोडून उडयली. कितें करता. फक्त खायना. कुडके घाल्ले आनी उडयल्या. हेज्यान मोठी जाल्ली. आडसर सुद्दां पडटात न्ही. करता वाटत. हय हय. काय दवरिनार ते माकड सामकें. अणसाचे ते तोडयोच काडून मारता. जातनात म्हणल्यार कितें. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर बेकायदेशीररित्या ओप्पोचे बॉक्स पॅक मोबायल विकप्यांक कोंकण रेल्वे पुलिशेन अटक केली. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर गस्त घालतना प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2चेर महाराष्ट्र जळगांवच्या 4 जाणांक बेकायदेशीररित्या मोबायल विकपाच्या ह्या प्रकरणात कोंकण रेल्वे पुलिशेन अटक केलेली आसा. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी काल जळगांव महाराष्ट्रांतले 4 जाणांक अटक केली. 2 नंबर प्लॅटफॉर्मार कोंकण रेल्वेच्या 2 नंबर प्लॅटफॉर्मार हे 4 जाण ओप्पो मोबायल जे बॉक्स पॅक आशिल्ले ते विकताले. आनी ते विकता आसतना तांकां पुलिसांक थंय गस्तीर आशिल्ल्या पुलिसांक हे संशयास्पद दिसले. म्हणून तांणी तांचो तपास केलो. तेन्ना तांकां कळून आयलें की हांचे कडेन ओप्पो बॉक्स पॅक मोबायल आसात आनी हे मोबायल हांचे कडेन कशे आयले हाची चवकशी तांणी तांकां पुलीस स्टेशनार व्हेले आनी ताची चवकशी सुरू केली. तेन्ना तांचे कडेन कांयच रिसीट जावं तांचे कडेन बिलां कांयच नाशिल्लीं. आनीक ताजे नंतर कोंकण रेल्वे पुलिसांनी हांकां रितसर अटक केल्ले आसात. सद्या हे 4 जाण कोंकण रेल्वेच्या कस्टडी भितर आसात. आनीक कोंकण रेल्वे पुलिसांनी ह्या बद्दल ओप्पोच्या कंपनीक कळयल्लें आसा. तांच्या लिगल टिमी कडेन ते संपर्क केल्लो आसा. लिगल टिमीच्या म्हणण्या प्रमाणे ते आतां रोखडेच हांचेर केस फायल करपाचे आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटिला बरोबर हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. पावस सक्रिय जाला तरी लेगीत आमठाणे धरण फूल जावपाक आनीक कांय दीस वाट पळोवची पडटली. सध्या ह्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो समाधानकारक आसा. उटंगराचो आनी सेगीत किमान 15 दीस पावस पडलो जाल्यार हे धरण पूर्ण भरतले असो अदमास उदका स्त्रोत खात्यान उक्तायला. सध्या ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल जी आसा ती 46.20 सेंटीमीटर इतली जाल्ली आसा. अंदू मॉन्सून वेळार सक्रिय जाल्लो आसा. फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसूय नेटान पडटा. पावस जरी नेटान पडत आसलो जाल्यार अजूनय दिवचल भाला दिवपी आमठाणे धरण फुल्ल जावंक ना. मात गिमाच्या तुळेंत ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सध्या समाधानकारक आसा. फाटल्या गिमांत ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सामकी उणी जाल्ली. सादारण 40 मिटरां मेरेन ह्या उदकाची लेवल आशिल्ली. मात फाटल्या कांय दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून ह्या आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल आतां 46.20 सेंटीमीटर इतली जाल्ली आसा. पावस सक्रिय जाला तेन्नाच्या ह्या धरणात जे साळ बांदांतल्यान उदक सोडटाले ते बंद केल्ले आसा. आनीक जर सेगीत 10-15 दीस जर उटंगराचो पावस पडलो
जाल्यार ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल ताकती मेरेन येवन हें धरण फुल्ल जातलें असो अदमास WRD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. आमठाणे धरण जें आसा त्या धरणांतल्यान अस्तोड्याच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक उदकाची पुरवण करतात. मागीर थंय अस्तोड्याच्या ट्रिटमेंट प्लांटाचेर उदकाचेर प्रक्रिया जावन हेच उदक दिवचल तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत तशेंच बार्देस तालुक्यांतल्या चडशा वाठारांत ताची पुरवण जाता. पावस सक्रीय जाल्ल्यान सद्या साळबांदांतल्यान आमठाणे धरणांत उदक सोडपाचें बंद केल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें सेगीत 10-12 दीस उटंगराचो पावस केन्ना पडटा आनी ह्या आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल केन्ना वाडटा ती. गोमंतक TV खातीर हांव आमठाणेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत मेणकुरेच्यान पंढरपुराच्या वारीक सुरवात जाली. मेणकुरेच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायान वारकऱ्यांच्या पायवारीक बुधवारच्यान सुरवात केली. 13 दीस ही पायवारी करीत वारकरी मेणकुरेच्यान पंढरपुरात वतले. मेणकुरे वारकरी संस्थेचे अंदूचे हे 4थे वर्स जावन आसा. मेणकुरेच्या श्री माऊली देवीच्या देवळाकडल्यान सुरू जाल्ल्या ह्या पायवारीत 212 वारकरी वांटेकार जाल्यात. तातूंत जाणट्या नेणट्यां सयत बायलांचो आस्पाव आसा. दोडामार्ग दिकेच्यान ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपुरा वतले. वाटेत थारावीक सुवातीचेर हे वारकरी विसव घेतले. थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वारीत भाग घेतलो. तशेंच वारकऱ्यांक ह्या वेळार शुभेच्छा दिली. खरोखरच आजच्या या धावत्या जीवनात अशी ही जी एक वारी बी करप ही एक देवाकडे जो पावपाची एक सादीशी एक वाट आसा. प्रत्येक मनीस प्रयत्न करता की ही वाट आपण घेवपाची, ज्याच्यामुळे आपल्याक एक समाधान मेळटलें, मेंटल म्हणजे समाधान मेळटलें आणि आपल्या जिवनाक एक उत्स्फूर्ती कशी येता. देवळान कशी गेली काय पॉझिटिव्ह फिलिंग येता, तशी ही पॉझिटिव्ह फिलिंग येता. आणि ह्यांच्या ह्या फिलिंगामुळे आम्ही ज्या बाकीचे सुद्धा लोक आसा जे वारीक वचना आमकां सुद्धा खूप बरें दिसता. खूप पॉझिटिव्हिटी ह्या लोकांच्या भोवती आसता आणि हे पॉझिटिव्हिटीचो डेफिनेटली सगळ्यांक ह्याची मदत जाता. आपल्या घरातल्या लोकांक जाता, त्याच्या भोवतीच्या लोकांक जाता. श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय ही जी मेणकुरे आम्ही स्थापन केलेले आहा ही आमची 4थी वारी आणि हेतून आम्ही 140 पुरुष वयता आणि 60 महिला असो आमचो एक ह्या सोहळ्यात भाग घेतलेले लोक आहात. आणि हितून भुरगे आहात, तरुण आहात, मागीर भितर जाणटे आसात, म्हाज्या जाणटो आहा हू इज रनिंग 75 74 वर्सां कंप्लीट जाल्लेले आहा. अशे उमेदीन हे सगळे हेचे लेवलचे लोक अशे भाग घेतात, भक्तिवान भाग घेतात. आणि आमची उद्देश आसा हे संस्कृतीचो ठेवा, आमच्या भारतीय संस्कृतीचो ठेवा तो आमी लोकां पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता. आणि ह्या आमची दिसान दीस आमची इतली वाडटा, इतली प्रगती जाता की लोक सारके आमकां एकदम आमची प्रायोरिटी म्हणून आमचे कडेन येतात एक्चुअली आपणाक व्हरा म्हणून, कित्याक ती शिस्तीन अशी आमची वारी चल्लेली आहा. आणि पयलो आमचो आतां मुक्काम आहा तो बेटशी असो आसा. आनी तियारी मार्गे म्हैसाळ मार्गे आमी अशे पंढरपूर वयता आणि भोसे बिसे मदीं मेळटा. आणि असो सगळो टोटल मेळोन आमचो 13 दिसाचो पायी प्रवास जाता. थंय आमी मागीर एकादशी 17 तारीख एकादशी आसा ती आमी साजरी करतले. आज ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदायाची 4थी वारी पंढरपूर वचपाक सुरू जाल्ली आसा. मोठ्या उमेदीन सगळे उत्साहान सुमार 212 वारकरी आमचे बरोबर आसात. त्याच बरोबर साथ करपी आनी 20-25 जाण आसात. अशे तरेन हो जो खापुलो आसा, दवादमा आसा तो मुखार सरला. आता देवा कडल्यान आमी आशिर्वाद घेवन त्या बरोबर सगळे देवाचे माऊलीचे सगळे आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सरलेले आसा. बरे तरेन नेटान चालू आसा आणि प्रत्येक वारकऱ्याच्या मुखार तोंडा मुखार एक उत्साह दिश्टी पडटा. म्हणजे हो उत्साह आमकां 13-14 दीस असो टिकोवन दवरतलो आणि बरे पद्दतीन आमची वारी जातली अशें आमी देवा कडेन मागता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ज्ञानोबा तुकाराम
तुकाराम माऊली तुकाराम माऊली तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम माऊली तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम माऊली तुकाराम माऊली तुकाराम. पश्चिम घाट धोक्यात आसा. जायत्या कारणाक लागून पश्चिम घाटाचेर हावळ आयल्या. तेन्ना गोंयच्या सरकारान पश्चिम घाटाच्या संरक्षणा खातीर पावलां उबारपाक जाय. आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून सांगले. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणा खातीर आतांच पावलां उबारलीं ना जाल्यार मुखार ताचे वायट परिणाम दिसून येतले अशें तांचें म्हणणें आसा. Goa, as I said, is probably the last bastion of Western Ghat. And as you know, Western Ghat is one of the two hotspots of biodiversity in India. Western Ghat and Eastern Himalayas. And both are under serious test. In fact, my constituency where I was, my earlier constituency where I was last 2 days, I just came from there. It's also part of the same ecosystem, Western Ghats. And Western Ghats literally are under serious threat. And in fact, everybody worries that today the monsoon is still there, but not the type of monsoon that you had seen when me and Alex or Mr. Depo were young. We used to see that kind of monsoon, you can never venture out of the house. Rains used to come. But that monsoon pattern is changing globally. You can say El Nino factor or whatever reason for that. But the reality of matter is that rains will sustain the Western Ghat, but if you don't keep Western Ghat alive, the rains will not be there. Will not be there in a sense, it will be disrupted so much that we don't know the consequences of that. So one of the challenge of ecosystem is, if you tinker with it somewhere, you don't know what effect it will have on the entire ecosystem. So you should be extremely careful to deal with the ecosystem. And in fact, this is like a life of entire Indian population, entire country is dependent on Western Ghat. And therefore Western Ghat are so critical, and Goa, I would say, is at the hub of that Western Ghat. And therefore, if we can work on making Goa a really reservoir, a custodian of that huge repository of that particular life, we will be able to save the whole of India, and not only India, but probably the rest of the world as well. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न